नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिसांच्या दक्षिण भारत भोंवडेर. तमिळनाडू लोकसभा वेंचणुके खातीर पीएमके पक्षाबरोबर केली युती. बंगळुरूत दुकानदाराक मारहाण केल्या प्रकरणाक भाजपान केले विरोध प्रदर्शन. केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे सयत आदले मंत्री सुरेश कुमार आनी खासदार तेजस्वी सूर्या हांकां अटक. राष्ट्रीय लोक जनशक्ती पक्षाचे मुखेली पशुपती कुमार पारस हांणी केंद्रीय मंत्रिमंडळांतल्यान मंत्रीपदाचो दिलो राजीनामो. लोकसभा वेंचणुके खातीर आपल्या पक्षाक एनडीएन एकूय सुवात लडोवपाक दिवंक नाशिल्ल्यान उक्तायली तिडक. काँग्रेसीचे फुडारी राहुल गांधी हांणी नारी शक्ती आड केल्ल्या विधानाचो गोंय भाजपान केलो निषेध. नारी शक्ती रावतली भाजपा बरोबर, उक्तायलो विश्वास भाजपा प्रदेशाध्यक्ष खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी. आनी दर्यादेग वाठारांतल्या घरांक वाटावपा खातीर सरकार आसा प्रयत्नशील. राष्ट्रीय हरीत लवादा अंतर्गत नव्या कायद्याची करतले तरतूद. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत. आनी आतां खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिसांच्या दक्षिण भारत प्रचार भेटेर आसात. आज तांणी केरळच्या पल्लक्कड हांगा कोट्टा मैदानम ते अंचुविल्लक्कू मेरेन रोड शोत वांटो घेतलो. ह्या वेळार तांकां लोकांकडल्यान जय्यत प्रतिसाद लाभलो. ते उपरांत तांणी तमिळनाडूंतल्या सेलम हांगा एका भौशीक सभेत वांटो घेतलो. प्रधानमंत्र्यांच्या दक्षिण भारत भेटे मजगतीं आज तांणी पीएमके पक्षाबरोबर हात मेळोवणी केली. भौशीक सभेत उलोवप करतना प्रधानमंत्र्यांनी पीएमके बरोबर केल्ल्या गठबंधनाविशीं उमेद उक्तावन ह्या वेंचणुकेंत भाजपाक भोवमतान जैतिवंत करून तमिळनाडूच्या लोकांनी राज्याच्या उदरगतीत उर्बा दिवपाचो उलो मारलो. डेवलप तमिलनाडु के एनडीए के मिशन को एक और नई ऊर्जा मिली है. हमारे वरिष्ठ नेता और मेरा व्यक्तिगत संबंध भी जिनके साथ ज्यादा है, सब पीएमके ने भी एनडीए के नेतृत्व में तमिलनाडु का भाग्य बदलने की घोषणा की है. अय्या डॉक्टर रामदास जी का अनुभव और डॉक्टर अंबुमणि रामदास का टैलेंट, उनका परिश्रम तमिलनाडु के डेवलपमेंट को नई ऊंचाई देने में मदद करेगा. बंगळुरू हांगा नागरपेट वाठारांत प्रदर्शन करपी भाजपाच्या कार्यकर्त्यांक पुलिसांनी आडायल्ल्यान आज मोठो बोवाळ जाला. कांय दिसां फाटीं कांय मुस्लीम धर्माच्या लोकांनी एका दुकानदाराक मारपेट केल्ल्या प्रकरणाविशीं आरोपींक बेगीनात बेगीन अटक करपाची मागणी करीत भाजपाचे कार्यकर्ते प्रदर्शन करताले. नागरपेट हांगा प्रदर्शन करपाक परवानो नाशिल्ल्यान पुलिसांनी भाजपाचे केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे तशेंच आदले मंत्री सुरेश कुमार आनी खासदार तेजस्वी सूर्या हांचे सयत हेर प्रदर्शन करप्यांक अटक केली. ह्या संबंदात तिडक उक्तायत भाजपाचे प्रदर्शन करतल्यांनी हनुमान चालिसाचो पाठ करीत विरोध उक्तायलो. ह्या घडणुकेचे फाटभुंयेर नागरपेट वाठारांत कलम 144 लागू केला. पीडित दुकानदारांत खबरकारांकडेन उलयतना काल जाल्ल्या मारपेटान आपल्या जिवाक बरें वायट जाल्यार कोण जबाबदार आशिल्लो असो प्रश्न केलो. घटना हुई उसमें अगर मुझे कुछ ज्यादा हो जाता, मैं मर जाता तो कौन जवाबदारी लेता था. अभी ऐसा इस बचाव में आए, मेरे को सपोर्ट कर रहे थे, मेरे को अच्छा लग रहा है. केंद्रीय मंत्री आणि राष्ट्रीय लोक जनशक्ती पक्षाचे मुखेली पशुपती कुमार पारस हांणी केंद्रीय मंत्रिमंडळांतल्यान मंत्रीपदाचो राजीनामो दिलो. लोकसभा वेंचणुके खातीर बिहारांत एनडीएन सुवात वांटपाची कबलात केले उपरांत तांणी हो राजीनामो दिला. पारस हांच्या पक्षाक वेंचणूक लडोवपाक एकूय सुवात दिवंक ना ह्या कारणाक लागून तांणी हो राजीनामो दिला. नवी दिल्लींत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत पारस हांणी आपल्या पक्षाचेर अन्याय जाल्ल्याचो आरोप करून आपणे हो राजीनामो दिल्ल्याचें जाहीर केलें. मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूं और मैं आज भी वो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई. इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से
मैं त्याग करने देता हूँ। लोकसभा वेंचणुके खातीर पक्षाचे घोषणापत्र थारावपाक काँग्रेस कार्य समितीची बसका नवी दिल्लीत आज जाली। ह्या बसकेंत पक्षाचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, आदल्यो अध्यक्ष सोनिया गांधी तशेंच राहुल गांधी, प्रियांका गांधी वाड्रा, पी चिदंबरम, दिग्विजय सिंग, अजय माकन आनी के.सी. वेणुगोपाल हांचे सयत पक्षाचे हेर वडील फुडारी हाजीर आशिल्ले। लोकसभा वेंचणुके खातीर उमेदवारांची नांवां थारावपाचेर आज सांजे काँग्रेस केंद्रीय वेंचणूक समितीची बसका जावपाची शक्यताय आसा। कार्यसमितीचे बसके उपरांत काँग्रेसीचे महासचिव जयराम रमेश हांणी गॅरंटी हो शब्द राहुल गांधी हांणी वापरांत हाडिल्लो आनी आतां ताची फकाणां करपी भाजपा पक्ष त्याच शब्दाचो वापर करून जनतेची फसवणूक करूंक पळयता अशें सांगलें। हमारे कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल जी ने पिछले 63 दिनों में 5 न्याय को लेकर 25 गारंटियों की घोषणा की है और आज इन गारंटियों के ऊपर और इससे आगे भी और अलग विषयों में हमारी आर्थिक नीति के लिए क्या न्याय का एजेंडा होना चाहिए, हमारे विदेश नीति के लिए क्या न्याय का एजेंडा होना चाहिए, हमारे संविधान के संरक्षण के लिए न्याय का एजेंडा क्या होना चाहिए, पर्यावरण को लेकर क्या न्याय एजेंडा होना चाहिए, इस पर बातचीत हुई। लोकसभा वेंचणूक 2024च्या फाटभुंयेर इंडी गठबंधनाच्या तयारेचेर उलयतना आम आदमी पक्षाचे गोयचे अध्यक्ष अमित पालेकार हांणी फुडल्या 2 ते 3 दिसां भितर उत्तर आनी दक्षिण गोंयचो इंडी गटाचो उमेदवार थारतलो अशें सांगलां। इंडी गठबंधनाची बसका जाले उपरांत ह्या गटाचो उमेदवार कसो आसचो हाचेर आपणी सुचोवण्यो दिल्ल्यो अशी माहिती लेगीत तांणी खबराकारांक दिली। What has happened is for last few days after India Alliance candidature was announced for both the seats to be given to Congress, North Goa as well as South Goa, they had a particular process by which they had called for names of the candidates and they had done the process for the entire election. So what we have done is after India Alliance meeting was held with Mr. Manikrao Thakre, the Goa desk in charge, we have given various suggestions as to what kind of a candidate or what we are looking for in terms of a candidature for Congress Party as India Alliance candidate, so that we can very convincingly tell our cadre to be strongly behind such a candidate, and those are the conditions which we have put forward. Those are the suggestions which are put forward, which have been considered very positively by the Congress desk in charge for Goa. And in fact, I think the delay is because of that. I think in next 2-3 days, Goa should get a name for North and South Goa. खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसव। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। वो राम को लेकर विद्रोह कर सकते हैं। उस प्रजा को अपने वश में करने के लिए कुछ वर्ष लगेंगे कि नहीं? बोल, लगेंगे ना? 14 वर्ष में भरत राम की जगह अवध में अपना सिक्का जमा लेगा। बस बुला महाराज को इसी समय, बदल दे समय के धारा को, जीत ले बाजी। रामायण प्रतिदिन शाम 6 बजे, पुनः प्रसारण दोपहर 12 बजे डीडी नेशनल पर। विसवा उपरांत येवकार पळया मुखावेल्यो खबरो। सर्वोच्च न्यायालयान आज CAA म्हळ्यार नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्या संबंधांत जाल्ल्या सुनावणेंत ह्या कायद्याचेर बंदी हाडपाच्या याचिकेक भायर मारली। ह्या संबंधांत निर्णय दितना सर्वोच्च न्यायालयान केंद्र सरकाराक याचिका कर्तल्यांक 8 एप्रिल मेरेन हे विशीं जाप दिवपाचो आदेश दिला। हे संबंधान सर्वोच्च न्यायालयाचे मुखेल न्यायाधीश DY चंद्रचूड, JB पार्डीवाला आणि मनोज मिश्रा ह्या न्यायाधीशांच्या खंडपीठा मुखार सुनावणी जाल्ली। हे संबंधान फुडली सुनावणी 9 एप्रिलाक जातली। हरियाणाच्या नायब सिंग सैनी सरकाराचो आज मंत्रिमंडळ विस्तार जालो। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रय हांणी चंदीगडांत जाल्ल्या कार्यावळींत नव्या मंत्र्यांक पद आनी गोपनीयतेचो सोपूत दिलो।
ह्या सोपूतविधी सुवाळ्यांत भाजपाचे डॉक्टर कमल गुप्ता, सीमा त्रिखा, महिपाल धांडा, डॉक्टर अभय सिंग यादव, असीम गोयल, कंवरपाल गुज्जर, जयप्रकाश दलाल तशेंच मूलचंद शर्मा हांकां मंत्रिमंडळांत आस्पावीत केल्यात. आयच्या कार्यावळीत 7 नवे राज्यमंत्री आनी 6 कॅबिनेट मंत्र्याचो सोपूतविधी जालो. काँग्रेसीचे फुडारी राहुल गांधी हांणी नारी शक्तीचो अपमान केल्ल्याचो आरोप करीत भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार सदानंद शेट तणवडे हांणी आज काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी हांचो निशेध केलो. भाजपा मुख्यालयांत जाल्ल्या पत्रकार परिशदेंत खासदार सदानंद शेट तणवडे हांचे सयत आदले राज्यसभा खासदार विनय तेंडुलकर आनी आमदार संकल्प आमोणकर हाजीर आशिल्ले. भारतीय जनता पक्षाक नारी शक्ती म्हत्वाची आसा अशें सांगतना भाजपा सरकारान बायलां खातीर राबयल्ल्या येवजण्यांची म्हायती दीत नारी शक्ती भाजपा बरोबर रावतली असो विश्वास तांणी उक्तायलो. आमी सदतीत बिलीव करतात महिला ही शक्तीचें रूप आसा अशें आमी सदतीत समजतात आनी तितलोच रिस्पेक्ट महिलेक भारतीय जनता पार्टी सदांच दित आयिल्ली आसा. एक सायड आसा की काँग्रेस जो ह्या शक्तीचो विनाश करपाचो तकलेन घेवन बसला आनी दुसऱ्या वटेनच्यान भारतीय जनता पार्टी ही शक्तीची पुजा करप अशें आमी सदतीन मानतात. आमी लोक शक्ती ज्यो आसात ज्या शक्तीचो ते विनाश करपाक सोदतात हे शक्तीचो ते विनाश करतले की भारतीय जनता पार्टीक ह्या शक्तीचो आशिर्वाद मेळटलो. हे 4 जुनाक ज्या वेळाचेर ह्या देशांतलो सर्वोच्च जे डेमोक्रेसी आसा जी निवडणुकीचो निकाल जातलो त्या वेळाचेर सिद्ध जातलें की ह्या देशांतल्यो शक्ती हे आमकां आशिर्वाद दितले की जे विनाश करपाक उठल्यात त्यांचो विनाश जातलो हो त्या वेळाचेरूच समजतलो. दर्यादेग वाठारांतल्या घरांचो प्रश्न कायमचो सुटावो करपा खातीर सरकार प्रयत्नशील आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. 1991 वर्सा पयलींची घरां वांटोवपा खातीर राष्ट्रीय हरीत लवादा अंतर्गत एक नवो कायदो तयार करतले जाका लागून दर्यादेग वाठारांतलीं ही घरां सुरक्षीत उरतलीं अशी हमी मुखेलमंत्र्यांनी शापोरा वाठारांतल्या नुस्तेमारी समाजाच्या भावनां कडेन उलयतना दिली. विकसीत भारत संकल्प पत्र अभियाना अंतर्गत आयोजीत कार्यावळीत उलयतना मुखेलमंत्र्यांनी ही म्हायती दिली. CZMP 11 फायनलायज जालो, 19 फायनलायज जावपाच्या वाटेर आसा ऑलमोस्ट. ताच्या खातीर आमी दॅट रिलॅक्सेशनची मागल्या. एनजीटींतल्यो कोर्टांतल्यो केसी म्हाका सगळ्यो खबर आसा. आमी नव्यान हांव फक्त ऑर्डिनन्स काडला म्हणून परत सांगता पत्रकारा खातीर टुरिजमाच्या वतींतल्यान आमी ऑर्डिनन्सूय काडला. तुमची टेम्पररी स्ट्रक्चर्स हाका सपोर्ट करपा खातीर आमी ऑलरेडी ऑर्डिनन्स काडला आनी त्याच बरोबर 1991च्या पयलीं आसलेली घरां ही सगळी घरां प्रोटेक्ट जातली ज्यांच्या कडेन डॉक्युमेंट आसा. म्हाका खबर आसा TCPचे नासतले किंवा लायसन नासतले बट ज्याच्या कडेन लायट आसतलो, उदक आसतलो, हाऊस टॅक्स रिसिप्ट केल्लो आसतलो ह्या सगळ्या घरांक प्रोटेक्शन दिवपाचो कायदो करप सुरू आसा. आत्ताच्या घडीक फक्त 2 म्हयन्या खातीर आमकां वेगळो नव्यान कितें करपाक जरी मेळना. कोड सोंपल्या उपरांत ह्या सगळ्या म्हणजे जो CZMP जितके लागता ताजेर सोल्युशन हे 100% येतले ही माझी गॅरंटी आणि मोदीजीची गॅरंटी आसा. ह्या कार्यावळीत कळंगूटचे आमदार मायकल लोबो, शिवोलेचे आमदार डिलायला लोबो, आदले मंत्री दयानंद मांद्रेकार तशेंच थळावे पंच वांगडी हाजीर आशिल्ले. केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांणी राहुल गांधी हांणी केल्ल्या विधानाचेर आक्षेप घेत सनातन धर्माच्या ताकीची कोणेच परीक्षा घेवची न्हय अशी शिटकावणी दिली. सनातन हिंदू धर्माक बदनाम करपाचें विधान जें आसा तें केल्लें आसा. पयली गोश्ट म्हणजे विधान इतलेंच केलां की हिंदू धर्मांत किंवा सनातन धर्मांत जे काही शक्ती आमी मानतात आमी म्हणटा ती पुरी आमचें विश्व जें आसा धरती जी आसा आमची ताकद आसा, शक्ती आसा आनी ती चराचर हे सगळें तीच चलयता आनी आमी ताजी हजारो वर्सां पासून तिची आमी साधना करतात, ताजी कडेन प्रार्थना करतात आनी हे जग सुखी जावचें, बरें जावचें हो ताजो फाटलो हेतू आसा. परंतु हेच शब्दाचे शक्ती ही काय ना बोगस आसा. शक्ती म्हणजे फटिंगपणा, शक्ती म्हणजे सनातन धर्माचो अपमान करपाची ताणें जें हें केलां सगळ्यात पयलीं ताजो हांव निशेध करता. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना NDA गठबंधनान आस्पावीत जावपाची शक्यताय आसा. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे मुखेली राज ठाकरे हांणी आज भाजपाचे वडील फुडारी आनी केंद्रीय मंत्री अमित शाह तशेंच भाजपाचे सरचिटणीस विनोद तावडे हांची नवी दिल्लीत भेट घेतली. विनोद तावडे हांच्या बरोबर सकारात्मक चर्चा जाल्ल्याची म्हायती आसा. पक्षाच्या हेर फुडाऱ्यां कडेन चर्चा जाल्या उपरांत गठबंधनाचो निर्णय जातलो अशी खबर आसा.
लोकसभा वेंचणुके आदी सत्ताधारी हेमंत सोरेन हांच्या सरकाराक आज झारखंडात एक व्हड थपको बसलो. झारखंड मुक्ती मोर्चाचे अध्यक्ष शिबू सोरेन हांची सून आणि आदले मंत्री सर्गेस्त दुर्गा सोरेन हांची घरकान्न सीता सोरेन हिणे झारखंड मुक्ती मोर्चा पक्षांतल्यान राजीनामो दिवन औपचारिकरित्या भारतीय जनता पक्षांत प्रवेश केलो. सीता सोरेन हिणे अध्यक्ष शिबू सोरेन हांका पत्रांतल्यान धाडिल्ल्या राजीनाम्यांत आपलो घोव भायर पडिल्ल्याक आपल्या बरोबर पक्षपात जाल्ल्याचो आरोप केला. जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी का सोच पूरे भारत में और पूरे विश्व में जो हम सबको देखने के लिए मिल रहा है, आए दिन विकास का कार्य हो रहा है. झारखंड विकास से कोसों दूर है. तो ऐसे में मुझे मोदी जी का परिवार महापरिवार में आना पड़ा, क्योंकि हमको झारखंड को बचाना है. झारखंड के वासियों को, झारखंडियों को न्याय दिलाना है. यही एक बड़ा मकसद है जो कि आज मैं इस परिवार में शामिल हुई. भाजपाचे सरचिटणीस विनोद तावडे हांणी दिल्ली मुख्यालयात जाल्ल्या कार्यावळीत सीता सोरेन हांका पक्षांत प्रवेश केलो. हमारे आदिवासी भाई बहनों के लिए विकास की इस सरकार के द्वारा शुरू की गई है और इसलिए मैं मानता हूं कि कई ऐसे आदिवासी नेता हैं कि वो इस पूरी धारा में भाजपा से जुड़ना चाहते हैं और आज बहन सीता हमारे साथ जुड़ने से झारखंड में एक और ताकत भारतीय जनता पार्टी की बढ़ी है और आने वाले दिनों में लोकसभा के बाद जो तुरंत चुनाव होते हैं हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड, उसमें इसका एक अलग असर तो दिखेगा. खबरापत्रांत घेऊया आणि एक लहानसं विसव. पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है. और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है. कहां से सीखा? NSE की साइट पर. सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर. शबलू की कोई लालन की जात जमशरे. Whoa! So welcome to the folk music special. देखिए रेलिया तो उसको बैरन उसका सैया ले गई थी, लेकिन मालिनी बैरन हमरा दिलवाए ले गई. क्या बात. भारत का अमृत कलश हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ DD नेशनल पर. देश का पहला चॅनल, देश का अपना चॅनल. विश्वाउपरांत येवकार पळया मुखावेल्यो खबरो. केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हांणी खबराकारांकडेन उलयतना भाजपा पूर्वोत्तर वाठारांत 25तले 23 मतदारसंघांत जैतवंत थारतलो असो विश्वास उक्तायलो. तशेंच आसामांत भाजपा 12 परस चड मतदारसंघांत जैतवंत जातलो असो दावो तांणी केला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला फाटल्या 10 वर्सांत पूर्वोत्तर राज्यांनी उदरगत जावन कनेक्टिव्हिटी आनी कम्युनिकेशनांत भरपूर वाड पळोवंक मेळटा अशें तांणी सांगलें. ह्या उलट काँग्रेसीच्या काळांत पूर्वोत्तराच्या जनतेन उदरगतीच्या नांवार फक्त त्रास सोंसल्यात असो आरोप तांणी केलो. नॉर्थ ईस्ट में टेस्ट तक हमारा चलेगा 23 आउट ऑफ 25. असम में तो 12+. ये मुमकिन है, मुमकिन होगा, इसलिए मोदी है तो मुमकिन है, ये देशवासियों का कहना है. तिरुवनंतपुरमांत भारतीय कम्युनिस्ट पक्षान आपल्या आड प्रचार केल्ल्यान आनी त्याच वेळा विरोधी पक्षाच्या एकचाराचेर विधान केल्ल्यान काँग्रेसीचे खासदार शशी थरूर हांणी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचेर खर टिका केल्या.
फाटल्या 2 वेंचणुकांनी भारतीय जनता पक्ष दुसरे सुवातेचेर आयला. विरोधी एकचाराच्या ताकीचो इतलोच हुस्को आसा जाल्यार ज्या उमेदवाराचो प्रचार पुरायपणान आपल्या आड जाला असो उमेदवार उबो करून आपले मत कित्याक उणें करतात असो प्रश्न काँग्रेसीचे खासदार शशी थरूर हांणी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाक केला. And so on for standing against the left, whereas in fact Rahul Gandhi is the sitting MP in Wayanad. I am the sitting MP here. Last 2 elections, the BJP came second. If they are really so concerned about opposition unity, why are they undercutting my vote by running a candidate whose campaigning has been entirely against me? I have not heard the left speaking against the BJP. They're speaking against me all the time and trying to take away, for example, minority votes, Muslim votes and so on. This is a tactic which can only help the third party, namely the BJP. So I'm asking the CPI, what are you talking about? Why are you doing this here and then demanding alliance, Dharma and Wayanad? Be consistent. That's my message. आम आदमी पक्षाचे वांगडी गोपाल राय हांणी नव्या अबकारी कायद्याचो फायदो मेळोवपा खातीर भारतीय जनता पक्षान आम आदमी पक्षा आड कट कारस्थान रचलां असो आरोप केला. ह्या अबकारी नीती प्रकरणात केजरीवाल हांकां गुंतोवन तांकां अटक करपा खातीर हें कारस्थान रचलां असो आरोप तांणी केलो. अगर अरविंद केजरीवाल जो है षड्यंत्रकारी थे तो 9 सम्मन से पहले उनको ये ज्ञान नहीं था. आज अचानक ज्ञान पैदा हो गया है क्योंकि उनको अब लग रहा है कि कोई रास्ता नहीं बचा, कोई जवाब नहीं है उनके पास. पहले सम्मन से अरविंद केजरीवाल जी एक ही जवाब पूछ रहे हैं कि भाई किस हैसियत से बुला रहे हो? अगर षड्यंत्रकारी थे तो पहले दिन क्यों नहीं जवाब दिया? इसका मतलब कि षड्यंत्र भाजपा कर रही है अरविंद केजरीवाल को किसी भी कीमत पर गिरफ्तार करने. सरकाराच्या वाणिज्य मंत्रालयाबरोबर जोडिल्ले स्टार्टअप्स जेम पोर्टला वरवीं आपली बाजारपेठ वाडोवपाक लागल्यात. जेम पोर्टला वरवीं सुमार 37,000 परस चड स्टार्टअप्स जोडिल्ले आसात. ई मार्केट प्लेस जेम्साचे मुखेल कार्यकारी अधिकारी प्रकाश कुमार सिंग हांणी दूरदर्शना कडेन उलयतना जेम पोर्टला वरवीं कितलेशेच स्टार्टअप्स आपल्या बाजारपेठांचो विस्तार करपाक लागल्या हाचेर खोस उक्तायली. पहला कनेक्शन तो यही है कि हम खुद ही स्टार्टअप है गवर्नमेंट के इकोसिस्टम में, और जिस तरह हमारी ग्रोथ रही हम चाहते हैं कि हर एक स्टार्टअप हिंदुस्तान का ऐसे ही ग्रो करे. हमने पहले साल में 400 करोड़ किया और इस साल हम 4 लाख करोड़ करेंगे, तो 1000 टाइम्स की ग्रोथ हमारी हुई है. और इंक्लूसिविटी का जो हमारा पिलर है उसमें हम खास बल देते हैं कि जितने स्टार्टअप्स हैं उनको हम प्रमोट कर पाएँ. अभी करंटली हमारे पास 23,000 स्टार्टअप्स हैं और करीब 23-24 हज़ार करोड़ का व्यवसाय कर चुके हैं. हमारा जो मेन सक्सेस का फैक्टर है वो टेक्नोलॉजी है और हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्नोलॉजी है. और हमने ये भी सोचा कि भाई जिसके लिए हम काम कर रहे हैं उसका दर्द हम समझें. तो जितने बायर्स थे, सेलर्स थे, उनसे हमने सीखा उनको क्या चाहिए, क्या उनको अड़चनें आ रही हैं, और टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो सब दूर किया और बहुत कन्विंसिंग लगी. बट हमने ये देखा कि एक बार जो हमारे पोर्टल पे आ जाता है वो फिर स्टिक करता है बिकॉज उसको एडवांटेज दिखता है यहाँ पे. आता पळोवया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 33 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 21.9 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिसांच्या दक्षिण भारत भोंवडेर. तामिळनाडू लोकसभा वेंचणुके खातीर पीएमके पक्षाबरोबर केली युती. बंगळुरूत दुकानदाराक मारहाण केल्ल्या प्रकरणात भाजपान केले विरोध प्रदर्शन. केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे सयत आदले मंत्री सुरेश कुमार आनी खासदार तेजस्वी सूर्या हांकां अटक. राष्ट्रीय लोक जनशक्ती पक्षाचे मुखेली पशुपती कुमार पारस हांणी केंद्रीय मंत्रिमंडळांतल्यान मंत्रीपदाचो दिलो राजिनामो. लोकसभा वेंचणुके खातीर आपल्या पक्षाक एनडीएन एकूय सुवात लढोवपाक दिवंक नाशिल्ल्यान उक्तायली तिडक. काँग्रेसीचे फुडारी राहुल गांधी हांणी नारी शक्ती आड केल्ल्या विधानाचो गोंय भाजपान केलो निशेध. नारी शक्ती रावतली भाजपा बरोबर उक्तायलो विश्वास भाजपा प्रदेशाध्यक्ष खासदार सदानंद शेख तानावडे हांणी. आनी दर्यादेग वाठारांतल्या घरांत वांटोवपा खातीर सरकार आसा प्रयत्नशील. राष्ट्रीय हरीत लवादा अंतर्गत नव्या कायद्याची करतले तरतूद मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात. ते खातीर आमची फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुमी पळोवपाक शकतात.
तसेच डी गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, डी फ्री डेज चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228चेरूय तुम्ही पळोवपाक शकतात. इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.